much more we pray to me. Sorgi git gaita, novo kalai lomo, porgota dvorlia, Papa moi ma vorvi, ani amke pritve, munshak shanti sotos, munshak shanti sotos, so Dilgai lai Krista kakut Somya kakut Somya kakut Muhimmadeva kunsurgi आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गींच्या राया सर्पबिलार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिन वाचताव तुझ्या थुरवेवा पासून आम्ही तुका बाक हाणताव सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सासनांच्या देवा आमच्या बापा तुझ्या सासनीक शब्दा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पड्डो बागयोंत जुआवां वरवीं तुवें उबारलोय जे सोत तुज्या धर्मदूतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनान घेवंक आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता आनी राजवड चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बागियोन जुआवांचे पयले चिटीची सुरवात जिविताच्या सोबदा विशीं संदेश तो रणभक्तान आसलो ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला ताका पळोवन आमी मुरगडटल्यो ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सवें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें ते सासनाच्या जिविताची खबर आमी तुमकांय परगट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कोलीत कोत्ता. आमचो एकचार म्हणल्यार बाप्पा कोडे आनी ताच्या पुता जेजूचे क्रिस्ता कोडे. तुमी संतोशभरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन आसा बऱ्या मनशान सर्वेस्परा सवें संतोशभरीत जायत. सगळीं म्हणुया बऱ्या मनशान सर्वेस्परा सवें संतोशभरीत जायत. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगडटा. दीप आनी जुवें आसा ते सगळे आनंदभरीत जावं.
ताच्या भोवती कुपां आनी कालोख, प्रामाणीकपण आनी नीत ताची सुदरेचे कांबे. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषभरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पुरवट मेन्ना वरी कोट्टात. अंतराल ताचें प्रामाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषभरीत जायात. प्रामाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषभरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषभरीत जायात. उद्गाराक Hallelujah, 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 hallelujah. आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दर नोत्याच्या मोहिमेमोन जमो तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें, सुमयाक समाधींतलो काडून बेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशीं गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशीं पयलो पावलो. आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तोकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास ठेवलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणीनान बाबानो, आज पवित्र सभा बागयोंत जुआंव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब पाळटा. आनी ताची परब पाळटना आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे नदरे मुखार आसा, तो म्हळ्यार देवाची मोहिमा आमी देखल्या, तिका गोवाय दिवया. भयणीनो आनी बाबानो, हो विशय खरें म्हळ्यार बागयोंत जुआंवाचेरूच, हे परबेचेर, ताचे शिकोवणेचेर थारलेलो आसा. कित्याक बागयोन जुआंव ताणें शुभ वर्तमानूच बरोवंक ना, पूण ताणें आनीक 3 चिटी बरयलेल्यो आसात. आनी त्याच बरोबर पवित्र पुस्तकांतलें निमाणें पुस्तक, तें म्हळ्यार
प्रकाशवणी रेव्हेलेशन बुक ऑफ रेव्हेलेशन थंय बी ताणें बरयलेलो आसा. आनी मोहिमा म्हणटा तेन्ना विशय जेन्ना मोहिमेची खबर करता देवाची मोहिमा आमी देखल्या म्हणटा पळय तें खरें म्हणल्यार भाग्यो ज्यो हांव आपले चिटींत हें म्हणटा तें स्पोजपणी म्हणटा तो ताची मोहिमा आमी देखल्या हीं उतरां स्पोजपणी भाग्यो ज्योवाच्या चिटींत आमकां ती मेळटा. म्हणटच तीच म्हणलेल्या भाशेन विशयाक घेतल्या. खरें म्हणल्यार देवान खूद आपूण संवसारांत दिसून आपली मोहिमा दाखोवंक ना, पूण देवान तर आपली मोहिमा दाखयल्या जाल्यार आपल्या पुता जेजू वरवीं ती दाखयल्या. जेजून ओदीक करून जेजून केल्ल्या वावरांतल्यान आनी जेजून केल्ल्या विजमितां वरवीं देवाची मोहिमा हे भाशेन रुजू जाल्या, बापाची मोहिमा रुजू जाल्या. आनी एका वेळार जेन्ना जेजू मागणें करतालो तेन्ना पासून मागणें करून जाल्या उपरांत एक ताळो आयकूं येता आनी तो ताळो साक्षी दिता आनी म्हणटा हांवें म्हज्या नांवांक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी आनिकूय हांव म्हज्या नांवांक मोहिमा जोडून घेतलो. हें बापाचो ताळो हे भाशेन उलयता. हांवें म्हज्या नांवांक मोहिमा जोडून घेतल्या. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं, ताच्या वावरांतल्यान, ताच्या विजमितां वरवीं बापान आपणाक मोहिमा जोडून घेतली. पूण आनिकूय हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो अशें बाप साक्षी दिता. आनी ही मोहिमा उदी करून बाप जोडून घेतलो पळय ती आपणाक ती जेजूच्या कोश्टां मरणां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं. आनी ही मोहिमेची खबर म्हणलेल्या भाशेन आयच्या दोनूय वाचपांनी केल्ली आसा. आमी शुभ वर्तमान जें आयकलां मागदालाची मारिया जेजूक फोंडान घातल्या उपरांत खबर ती मागदालाची मारिया आनी थोड्यो वस्तुऱ्यो थंय गेल्यो फोंडासुरी आनी थंय मागीर तांकां फोंड उक्तो जाल्लो मेळ्ळो. जेजूची कूड ना म्हणटच थंयसान ती भियोन खांपेरून जेजूची कूड खंय गेली हे भियोन खांपेरून ती धांवून धरून दोताशी येता. पेद्रू सोरी आनीक जेजू मोग करतालो त्या शिसाची खबर केली आसा. मोग कोत्तालो जेजू तो शीस दुसरो न्हय बगर आयज जाची आमी परब पाळटा पळय ती जुवांव ताची खबर केल्ली आसा. प्लस मारिया मागदाल्यान तांचे सोरी गेली. तिणें म्हणलें हे भाशेन वचून सांगलें सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. आनी आयकोना फुडें दोगूय जाण पेद्रू आनीक तो दुसरो शीस जेजूच्या मोगाचो शीस हो जुवांव वेता धांवून वेता. पूण पेद्रू लागीं तितलें धांवूंक जायनासलें कित्याक पिराय मातशी चड आसली. हो तोरनो आसलो भुरगे पिरायेर म्हणल्यार भाशेन आसलो जुवांव तो बेगीन धांवता. तो समाधीशी पयलो पावता पूण पावल्या उपरांत तो देखता फोंड उक्तो आसा तो आनीक तशेंच त्यो ओली ज्यो आसात त्योय बी तो देखता पूण तो भितर वचना. आनी उपरांत मागीर पेद्रू पावता. पेद्रू डायरेक्ट भितर फोंडान वेता थंयसर जंय जेजूक निकी पिलो थंय तो पळयता सगळ्यो ओली बा आनीक तो भावार थापणाचो दवरता. त्या उपरांत मागीर जुवांव भितर सरता आनी जुवांव भितर सरोन तोय बी म्हणटा निमाणे ओळीनायचे ताणें देखले आनी विस्वास दवरलो. त्यो बोली बा आसा त्यो सगळ्यो पळयल्यो ताणें आनी तितलेंच पुरो जालें ताका हें जेजू खरेपणी पुनर्जीवन जाला. जेजू मोहिमेन बापाचें भरला तें इतलेंच ताका पुरो जाता. आपल्या भावार्थान हें सोत मानून जेजूचेर विस्वासून तो हे भाशेन ही मोहिमेचो म्हणल्यार भाशेन तो ही मोहिमा अणभवता तो आनी ग्वाही दिता. आनी हाचीच खबर मागीर तो आपले चिटीन करता. आमी पयलें वाचप जें आयकलां तातूंत तो साक्षी दिता. तो म्हणटा तो ओरोंबाकतान आसलो ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोटल्यो
ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला खरेंच जिवीत दिसती पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता. हे जेजू विशीं तो उलयता. कोण भाशेन जेजूक अणभवलो तो वो कोण भाशेन जेजू वरवीं मोहिमा बापाची देखली ताची म्हळ्यार भाशेन ही खबर. आनी तितलेंच न्हय तो म्हणटा आमी गोवाय कित्याक काशा दोळ्यांनी देखला. आनी ही गोवायकी वो जुआंव दिता ती एकोद्दान उतरांचे आपले पुरगोटणेंतल्यान आनी दुसरें बरोवपांतल्यान तो हे भाशेन गोवायकी दिता. देखून निमाणे वळीन आयच्या पयल्या वाचपाचें आमी आयकलां. हें आमी तुमकां बरयता. जें कितें आमी देखलां अणभवलां तें आमी तुमकां बरयता. बरोवपांतल्यान ताणें हे भाशेन जेजूची मोहिमा ताणें परगटली. त्याच खातीर भयणीनो बाबानो हो विशय आमचे नदरे मुखार आसा. देवाची मोहिमा आमी देखल्या तिका गोवाय दिवया. कित्याक ह्या धर्मदुतान मोहिमा देखली एकोदान जेजू वांगडा भोवून ताच्या वांगडा जिवन ताची शिकवण आयकून ताची विस्मितां पळोवन ताणें ही मोहिमा भोगली आनी अदीक करून जेजूच्या कोश्ट मरणांतल्यान आनी पुनर्जीवणपणांतल्यान ही मोहिमा ताणें भोगली अणभवली आनी हे मोहिमेक ताणें मागीर साक्षी दिली. आमच्याय जिवितांत आमी गरज आसा देवाची मोहिमा ही अणभवूंक. आनी देवाची मोहिमा तर आमी अणभवतले जाल्यार पयले सुवातेर परम संस्कारांतल्यान पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान तोच जेजू जो कोश्ट ओला मेला आनी पुनर्जीवन जाला तोच जेजू खुद हो जेजू पवित्र मिसाचे भेटेंत हाजीर जाता. गरज आसा आमचे भावार्थाचे दोळे. आमचो भावार्थ गरजेचो. जर तर आमचो भावार्थ ते भाशेन ह्या स्वताचेर मजबूत आसा जाल्यार हांव खरेपणी देवाची मोहिमा दर मिसान हांव देखूंक पावतलो अणभवूंक पावतलो. दुसरें म्हळ्यार देवाची मोहिमा आमी परम संस्कारांतल्यान अणभवता. आमी साक्रामेंतां वरवीं संस्कारां वरवीं आमी अणभवता. दर एक संस्कार आमकां देवाची कृपा हाडटा. म्हळ्यार भाशेन देवाची मोहिमा आमकां पावयता. पूण थंय परतून आमकां जाय तो म्हणटा तो भावार्थ आनी फावो ती आमची ओत्मीक तयारी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवन. आनी तेन्नाच आमी ही देवाची मोहिमा आमी भोगूंक पावतले. देवाची मोहिमा हे भाशेन घडटात त्या वस्तू वरवीं भोव करून विस्मितां वरवीं देवाची मोहिमा दिसती पडटा. अजुनूय देवाची वेगवेगळी विस्मितां दिसती पडटात. आनी जेन्ना ह्या दिसांनी आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांची दाखोवणेंत आमी आसां त्या काळांत म्हळ्ळेल्या भाशेन आमी आसां. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्याच जिवितांतल्यान कितली विस्मितां घडली. अजुनूय हो आमचो गोंयचो साहेब विस्मितां करीत आसा. कितलीं मनशां आपलो खोल खोल भावार्थ घेवन थंय येतात. ताच्या पांयाशी येतात. ताका ताचो हे भाशेन उमाव घेवंक येता. भावार्थान घेवंक येतात. मागणें करूंक येतात हांगासर. आनी जायत्यांनी हे भाशेन जायतीं विस्मितां अणभवल्यान म्हळ्यार भाशेन तांणी देवाची मोहिमा हे भाशेन आपल्या खाशा जिवितांत अणभवल्या. म्हणटच हो भाग्यवंतूय बी आमकां एक देवाची मोहिमा आमी अणभवूंक आमकां एक खेरीत सोयेक. आनी ह्या भाग्यवंतान जशें भाग्यवंत जुआन आपलें जिवीत झरयलें मोहिमेन बोललेल्या जेजूक परगटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरानूय बी आपलें जिवीत हे भाशेन ताका गोवायकी दिवंक परगटूंक देसान देसांनी तो भोंवलो आनी ताणें आपलें जिवीत सोंपयलें. हें आव्हान आयज म्हजें आनी तुमचे मुखार आसा. आमीय बी हे भाशेन मोहिमेन बोललेल्या जेजूक आमी अणभवूंक देवाची मोहिमा हे भाशेन जेजू वरवीं आमी अणभवूंक आनीक आमी गोवायकी दिवंक. आमी आतां ह्या मिसा बुदिदांत वांटो घेतना खेरीतपणी तोच मोहिमेन बोललेलो जेजू ह्या परम संस्कारांतल्यान मिसाचे भेटेंतल्यान आमचे मदें हाजीर जातलो. ताकाच आमी खोतखोत्यान मागुया ताचे लागीं. आमी ही मोहिमा ताची खरेपणी जी अणभवता ती परम संस्कारांतल्यान ताका आमी साक्षी दिवंक आमकां ताचेच थंय देवाची कृपा देवाचो आदार
आनी देवाचें बळ आमी मागुया. उबी रावया. देवाची मोहिमा आमी अणभवतले जाल्यार आनी जी देवाची मोहिमा आमी आमच्या खाशेल्या जिवितान अणभवल्या तिका आमी तर गोवायकी दितले जाल्यार गरज आसा आमकां देवाची कृपेची आदाराची. ह्या खातीर हे बरें आतां आमची थोडीशी मागणी आमी आमच्या देवा आमच्या बापा मुखार आमी आतां घालता. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी देवाची मोहिमा आपल्या जिवितान अणभवूंक आनी उर्बेन भरून तिचे गवाय जावन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच ओनीत करिनासतना आपली सेवा दिवंक आनी पोरजेचें बरेपण सदांच पयल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बागयोन जिवां पोरी आमी वडिलांक कालती रावून तांकां मानान लेखूंक आनी मोगान तांचो परामोस करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. वेगवेगळी पिडा आनी दुयेंसां सोंसतेल्या भावा भयणांक जेजूची पेकवणी मोग आनी बुजवून मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बुदयाळ मोगाळ विश्वासी देवा आमच्या बापा, निखतीच आमची थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ही आमची मागणी आयकून ती आम्हा सगळ्यांच्या जिवितांत फळादीक कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे. ही भेट तुका मागता तोशी कर हे भेटेन घालता सूख तुका आमचे. याज्ञिक पवित्र मोंटलो बदलून सांग या सोऱ्या उड्याचो. आमचे देणे करू पावतलो क्रिस्ताचे कुरगोत ग्रास आमचो.
म्हज्या भयणीन बाबानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मळी उबो रावन आनी ताणें विदलोलें काळीज ताचें विदलोलें काळीज पळोवन भाग्यो ज्यो हांव तुजो अप्रिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्साच्या मोरनाच्या बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विदलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी व्हांवती तुज्या जिविताची भरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणांच्या देवा, सोर काड्यान सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सूर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे वासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बावाडताचो गुड परगटुया. तुझ्या कुर्सारी पुनोन शिवण पोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडमोडारा आमची बापा, जेजूच्या मोरनांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरुमदूत जावं आनी सगळ्या संतां भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरबंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन बाबार्थान व्हडल्या तळ्यान तें आतां म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
कष्ट मरण सुसून पुनर्जीवन जावन आपले मोहिमेन भितर सरलो तो जेजू देवाचो पुतबेदार पूत हो पळय आसा. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
सगळीं आमी दोळे धापुया. जेजू आमच्या काळजांत दयला आनी आपल्या स्कुर्पेन संतोषान आनी शांतीन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमी ओगेपणान ताका दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यान आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तकली लावन बागयोंत जुआवान तुजो मोग खोळायेन ओळखून घेतलो. त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशी जाल्या. ह्या भावा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस ओदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओळखूंक, ताच्या जिवान भरोंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सगळीं बसुया. आयज मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री दोमिंगोस पेरेरा ताका बलिदानान वांटो घेतल्याक आमच्या याज्ञीक भावांक, तशेंच त्या लावली सांतानाच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर आमच्या गायन पंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां रोगत साक्षी जाल्ल्या निरोपराधी बाळकांची परब. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. 2 दिसा कुमसाराचो वेळ सकाळचे 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. मोगाळ भावा भयणीनो, चुत्राय दवरची. आयज फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. उमाव घेवंक वचपाची गेट आयज सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण आयज सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर शिलाँग चेंबर कॉयर हो संवसारभर नांव वस्तो कॉयर आपलो म्युजिकल शो सादारीकरण परफॉर्म करतलो. टुडे द अवॉर्ड विनिंग मल्टीच्या शिलाँग चेंबर कॉयर विल बी परफॉर्मिंग ऑन द से कॅथेड्रल लॉन स्टार्टिंग एट 7 PM. चोत्राय दवरची. ह्या शोवाक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वीस बेसीस आसतलो. डिसेंबराचे 29 जुबली इयराची दौबागीक उतकावणी आमी सांजे 3:30 मिसाचेर करतल्या. म्हणटूच ह्या दिसा 3 वरांचेर तावन जुबली इयर बाबतींत म्हायती घेवंक आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ऑन द 29th of December we will inaugurate the Jubilee year with a solemn celebration of Mass at 3:30 PM. The preparation for this Mass will begin at 3 PM. आशीर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. सर्वपुरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जी महिमा देवाची तुमी ह्या परम संस्कारांतल्यान देखल्या तिका गवाय दिवंक क्रिस्ताची शांतीन हांव तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासताव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Sorves pora, Mog sorves pora, Mog sorves pora, Tu dai mon shaketa, sorves por kitlo. Sorves por